आमच्या खातीर तुझ्या मुलो मोठ्या देवा निवडलो विकसता यादीक आमचो नोमान देव मोडयाऱ्या ओय मोठ्या देवा नोमान देव मोडयाऱ्या ओय मोठ्या देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज 3 मुखेल घडण्यो आमी समोर ओंपता. पवित्र मिसाचे भेटीची स्थापनी, याज्ञिकपणाची स्थापनी आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. आमी आमच्या जिविताचो अर्थ सोदून काडटलीं जाल्यार दुसऱ्याचे सेवेक आमी आयतीं आसूंक गरज. जो मनीस आपणाकूच खाली करता तो दुसऱ्या पासत जियेता. एकामेकाचे पांय धुवप म्हणजे एकामेकाचे सेवेक राजी जावप. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना सेवेचें मन मोगा दयेच्या कोरण्यांनी आमी आपणावंक आनी दुसऱ्यांचे सेवेक आयतीं आसूंक आमकां कृपा मागुया. बाबा मडिनो, ह्या निमाण्या ब्रेस्तराची समरंबणी आयज आमी ओगेपणान करता. आख्या संवसारांत ही पिडा वसता तांचे पासत हे मीस आमी भेटयता. देवान ही निश्ठूर पिडा मनशा कुळाचेर निर्मिल्या ती आमी देवा लागीं मागुया पयस करूंक. ताचे काकलुतीन ताच्या उदारपणान आनी मोगान आमची दया करूंक आनी ह्या कोरोना व्हायरसांतले आख्या मनशा कुळाक सुटका दिवंक. जेजू संवसारांत आयलो आनी आयज आमी ह्या पवित्र दुमान भितर सरता. निमाणो ब्रेस्तार, कोश्टांचो सुंकरार आनी जेजूच्या कुशळकायेच्या पुनर्जिवंतपणाची समरंबणी. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, तो मेलो, पूण देवान ताका फोंडांत दवरूंक ना, फोंडांत कुसूंक दवरूंक ना, पूण ताका जिवंत केलो. आपलो मोग मनशा कुळाचेर दाखयलो. होच मोग ह्या पिडेंतलो आमकां निवार म्हूण देवान आमचे सोवे दाखोवचो म्हूण आज जोडून खतखत्यान मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या. देवाक आनी एकामेकाक ओकमान केला. देवाचेर आड आनी एकामेकाचेर आड जायते फावटी आमी उलयल्या. नाका जाल्लीं घराणी घातलीं, नाका जाल्लें तांच्यो खबरो केल्यात. जशे परी जेजूचेरूय घराणी घातलीं आनी ताका फरमोण पडलें. आमी जायते फावटी दुसऱ्यांक फरमोण मागता. असल्या आनी दुसऱ्या आमच्या पातकांचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बायो सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सर्व पोदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sorgicia raya, sol podveda deva, deva baba, ami tuka nomostra kota, ami tuka didvasa, tucha tur voivova pasa, ami tuka vakarta, moima deva, Sorgiani Shanti Taja Ista Sansari Somya Jesu Krista Bapacha Eklaskuta Somya Deva Deva Chesheye Tu Sansarache Papkata Amchika Bapacia uzwiat poslaj, amcze magny, ajkun gier. Mój Madeva, usorgiani shanti taja istra sansari. Kidak powitat mea sangati, Deva Bapacie mój meń Jezu Chrysta. Eklos tu povin, eklos tu izvor, eklos tu pormesvor. Moj Madeva, usorgiani shanti taja ista sansari. Amen. प्रार्थुया. तुमच्या गोरजां पासत खतखत्यान ओगेपणान मागात. Pray for your personal and spiritual needs. भोव मोगाळ बापा, आपकोशेन मरण सोसूंक, आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती, तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शिम्मेर नासलेलो मोग दाखोवंक शिसा सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरोपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशीकाळ जावन आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हरत्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बोरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोबया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकांत आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्पोरान इजिप्ताच्या देसांत मोइजेसाक आनी एरोणाक म्हळें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तांकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक
हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसा जाय तें थारावचें. हो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडो बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल परजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर तांचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावरांचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दारांचेर, दोनूय कवडांचेर आनी उमऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजूंक खावूंक जाय. खोमीर घालूंक नासलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावूंक जाय. तुमी जें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगीं वेगीं तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सोरेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्या हांव येतलों आनी सगळ्या मालगोड्याक जिवेशी मारतलों. मनशांक तशें मनजातींक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सोरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरुमतल्यात. संस्थीच्या संस्थीक देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. म्हणुया, ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सोरेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचेर पात उबारतलों. जबाब, ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सोरेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकोनीचो पूत. म्हज्यो सांकळ्यो तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब, ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. बायगोन पावलून कोरीतकाराक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडलें हांवें शिकवण घेतली, तीच शिकवण हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजू पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी मुटलें. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. हें म्हज्या उगडासा करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेतलें आनी मुटलें. हें पात म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करात. तुमी तांतलें पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उगडासा करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतलें पियेतात तितलेच पावटी सोमी येवत पर्यंत ताचें मरण तुमी परगट करात. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. उद्गार सगळीं उबी रावया. Sui sorves mora, sui sorves mora, sui sorves mora, sui sorves mora. Utramode utodziwe, deva tuja pustokatle, melia kalzak. Zagójciele,
नव्या जिवान ते बोचेले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्काचे पोरबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाची वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो जावन ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्या शिसांचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सुपरनायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमांवच्या पुताक जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाल्लें. बापान सगल्या आपल्या हातान दिला. आपूण बापाच थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या बांदलोल्या त्या रुमालाक तो पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रुशी गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतिपाळून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. जेजून सिमांव पेद्रून परतिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोमया, न्हयच पांय म्हजे बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धूव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगलोच नितोळ आसा. तुमी तो नितोळ आसात, पूण सगले नांत. आपणाचो घात कोण घेतलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें सांगलें, सगले तुमी नितोळ नांत. ताचे पांय धुवन जातूच आपले आंगोसरां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यांत मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणून तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां केलां, हांवें तुमकां देख दिल्या, तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बाबा भयणीनो, सुरवातेक जशे परी आमी उगडास केला, आयच्यान आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माचे मुखेल गूट समरमतांव आनी समरमूंक वेतांव. मुखेल गूट म्हटल्यार जेजूच्या कोश्टां, मरणां आनी जिवंतपणाचे गूट. आयच्या दिसा ह्या निमाण्या ब्रेस्ताराक आमी देवाचें उतर आतांच आयकलां. कशे तरेन जेजू आपल्या कोश्टांक तयार जाता. जेजू जाणो आसलो ताचो शेवट लागीं पावला म्हूण, आनी बरोच लागीं पावलोलो. खरें म्हटल्यार ताचे कोश्ट दाराच्या उमऱ्यार पावलेले. आयचे रातीक जेन्ना जेजू हें जेवण समरमता, ताच्या मनांत कसली कल्पना आसली काय? ताच्या मनांत कितें घोळटालें काय? ताका कितें भोगतालें काय? कोणूय तर आमचे मोदें दुयेंत आसा आनी कोणाकूय तर खबर आसा की आपलो वेळ पावलो म्हूण. कितें त्या मनशाक भोगता काय? कोणाच्यान सांगूंक जायना. भोगत तोच मनीस जाणो जो कश्टवता आनी मरणाचे तोणीक पावला. कितलें ताचें मन काळीज आकांताक सांपडलां. पूण जेजू हें सगलें आपल्या मनांत काळजान गळोवनूय आमकां आयज 3 मुखेल गूट
आमचे मुखार दवरता. पयलो गूट जेजू युकरिस्ट मिसाची भेट आमकां दिता. हें व्हडांतलें व्हड देणें बाबडीनो आमच्या क्रिस्ती जिविताचें जावन आसा मिसाचें बलिदान. जंय जेजू आजीर जाता, आपुणूच आजीर जाता. ह्या निमाण्या जेवणार ताणें इकोर्नी केली. इकोर्नी म्हटल्यार ताणें उंडो घेतलो, फूग नासलेलो उंडो, अनलेवन ब्रेड, तो मोडलो, बापाक दिन वाचलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. पयले सुवातेर जेजून उंडो घेतलो. हाका सिग्निफिकन्स आसा बामडीनो. ही रिसिव्ड द ब्रेड इन हीज हँड्स. जेजून ह्या उंड्याक पळोवन, अनलेवन ब्रेडाक पळोवन, फूग नासले उंडाक पळोवन ताचे स्वास सोडून म्हटलें, आतांच्यान ही म्हजी कूड. त्या उपरांत ताणें देवाक दिन वाचलो. कित्याक देवान ताका दिलेलें आपलें जिवीत, आपलें कार्य, आपलें मिसाव बरे भाशेन जेजून शात्ती पावयलें. ही कंप्लीटेड द मिशन his heavenly Father entrusted to him in total perfection. There was nothing more that Jesus could do to complete his heavenly Father's mission that was entrusted to him. देखून देवाक दिन वाचता आनी तो उंडो आपल्या शिसांक दिता आनी म्हणटा, घेयात आनी खायात. पळयात बांबडीनो, मिसाच्या वर्त्या बलिदानाचो अर्थ आमी मिसांत येता तेन्ना फावो त्या मोगान येवंक जाय, फावो त्या मनान येवंक जाय, फावो त्या भक्तीन येवंक जाय आनी देवाक दिन वाचूंक जाय आमकां दिलेल्या जिविता पासत. दर आमचें जिवीत एकल्याचें आमचें न्हय पूण देवाचें उदार देणें. आवर लायफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू ईच वन ऑफ अस एंड वी हॅव टू मेक आवर लायफ एज अ गिफ्ट टू वन अनदर. बऱ्या जिवितांतल्यान, बऱ्या कुरण्यांतल्यान, बऱ्या स्वभावांतल्यान, बऱ्या उतरांतल्यान, बरे जिविताचे चालींतल्यान आमचें जिवीत जावंक जाय दुसऱ्यांक एक समर्पण, दुसऱ्यांक गिफ्ट, जो गिफ्ट देवान आमकां दिला. आनी ह्या पासत बांबडीनो हें सगळें बळ दुसऱ्यांक बरें करपाचें, दुसऱ्यांक आदार दिवपाचें खूंय येता मनशाक मिसाच्या बलिदानांतल्यान. ही घोटाय आमकां मेळटा, हें बळ आमकां मेळटा, हो पावर आमकां मेळटा कित्याक जेजू आमकां तो दिता. दुसरे सुवातेर आयज जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. केदी व्हडली मोगाची सुपूर्ण कोरणी ती. जेरुसल्यान इस्रायलाच्या ट्रेडिशना प्रमाणे पांय दुसऱ्याचे कोण धुताले. ल्हानांतलो ल्हान चाकोर, सेवक पर्यंत न्हय, नॉट अ सर्वंट बट अ स्लेव, बट द लिस्ट ऑफ द स्लेव, द लिस्ट. चाकरामध्ये स्लेव्स आहे म्हणून एक कॅटेगरी असली, बट द लिस्ट ऑफ द स्लेव्स, सगळ्यांकीन ल्हान चाकोर, किरकोळ चाकोर, कसलेच मोल नासलेलो चाकोर, फोंट मारून भायर उडोवंक जाता पळय तसलो चाकोर, ताजें काम असलें. जेन्ना सोयरे येतात, जेन्ना दोनी येता, जेन्ना घरचीं येतात घरांत, पयले पांय धुवंक. जेजू जाणो आसलो आनी सगळे ताचे शीस जाणो आसले कित्याक ही घोडणी घोडटाली. This was the situation at that time. पांय धुवपाची. जेजू कितें करता? जेवणा वेलो उठ्ठा. शीस घोडे कजाप जातात. जेजू खंय वेता काय? आमचो सुमी खंय वेता काय? ओगेपणान तो वेता. एक तोस्त घेता, आपलें आवरण काडटा, पेंगटाक रुमाल बांदता आनी एक एकल्याचे पांय धुता. शिसांच्या मनांत कितें घडलें काय? कसली भावना तांच्या मनांत आयलीं काय? आमचो दोनी, आमचो सोमी, आमी ताचे पांय धुवंक जाय आसले पूण तो आमचे पांय धुता. आनी देखून पेद्रूक तें मानूंक ना. पेद्रू म्हणलो, सायबा तुज्यान म्हजे पांय धुवंक जायनान, हांव तुका म्हजे पांय धुवंक दिवचो ना, कित्याक हें काम तुजें न्हय, हें काम खरेपणी आमचें तुजे पांय धुवपाक. हें पेद्रू म्हणूंक सोदी आनी घडीक म्हणलेंय जायत. शुभ वर्तमानान सगळे आख्खे नॅरेटीव आमकां मेवना पूण हें पेद्रूचें मन जालें, तूं म्हजे पांय धुवचो नाय, हांव तुका दिवचो ना. जेजू कितें म्हणटा? पेद्रू, हांव तर तुजे पांय धुयना जाल्यार तुका म्हज्या सांगाता कांयच आसचें ना. जेजू तांकां हे ल्हान किरकोळ कुडणेंतल्यान
एक व्हडली शिकवण दिता, एक व्हडलें मौन दिता आनी तांचें मौन कसलें जावंक जाय तें तांकां शिकयता. हांवें तुमचो गुरू आनी सोमी जावन तुमचे एक एकल्याचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी वचून तशेंच करात. ल्हानविकायेन, खालतेपणान, मोगान दुसऱ्यांची सेवा करात, दुसऱ्यांचे पांय धुयात, गरज पडल्यार दुसऱ्यांक आदार दियात. तुमकां विसरून, तुमकां उणें करून, तुमकां खाली करून दुसऱ्यांक आदार दियात. तेन्नाच की तुमी देवाक मानतलीं जातल्यात. करात मोग एकामेकाचो. ही जावन आसा जेजूची दुसरी कोरणी आयच्या बलिदानांत. ही मोगाची आज्ञा. आनी जेजू इतलेंच म्हणना करात मोग एकामेकाचो, पूण जेजू आमकां उदारपण दिता, एग्जाम्पल दिता आनी मॉडल दिता. He doesn't only say love one another, but he gives us his model. As I have loved you. हें की गरजेचें बामणीनो. आमी जायते फावटी म्हणटा आमी दुसऱ्यांचो मोग कोत्ता, घरच्यांचो मोग कोत्ता, सुपुर्णायेन कोत्ता, खरेपणान कोत्ता. घोडेक जायते फावटी आमच्या मोगाक आमचोच फायदो पळयता. आमी दुसऱ्यांचो मोग कोत्ता, मग कितें मेवतलें म्हूण कोत्ता घोडेक. This is selfish love. जेजूचो मोग टोटल सेल्फलेस लव. आपणाचें कांयच पळोवंक ना. दुसऱ्यांचें बरेंपण ताणें पळयलें, दुसऱ्यांची चाकरी केली, गरिबांची, कोण नासल्यांची, थोट्यांची, कुड्ड्यांची आनी गरज पडलेल्यांची, समाजाचे देगेर पर्यंत आसलेल्यांची. बार्तमेव म्हणटात तो एक आसलो कुड्डो, कितलीं वर्सां भिकारी, त्या तोळ्याशी ताका बरो कोत्ता. हे 10 जाण कोळकार आसले, सारके तांचे कूड सारकी कुसलेली जायत, तांकां बरें कोत्ता. पळयात बाबडीनो, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. आनी तिसरी घडणी आयच्या दिसा पाद्रीपणाची ओर्द तो स्थापता. हें बलिदान मिसाचें चालू दवरूंक जेजू जाणो आसलो, ताका गरज पडटाली देखून ताणें पाद्रीपणाची ओर्द स्थापली. आयज पाद्रींचो दीस. मागुया आमी देवाक पाद्री पासत. खेरीत भाशेन आमी अस्कोत. जशे परी आमचो पाप साहेब म्हणटा, वी आर मेड ऑफ क्ले. आमी मातयेचे आयदनां. आमी पाद्री म्हूण व्हडले न्हय. तुमचे भाशेन, तुमचे सारके, तुमच्यो अस्कोतायो आमकांय आसात. आमी मनीस, आमी अस्कोत. पूण हें व्हडलें देणें आमकां फावो नासतना देव फावो कोत्ता. वी आर नॉट वर्दी टू बी कॉल्ड, बट गॉड फायंड्स वर्दीनस इन आवर unworthiness. God finds grace in our unworthlessness, and God gives us this gift of priesthood to minister to others, to love and serve others. तर ह्या तिनूय गुटांचेर आयज आमचो नियाळ आमी केला. मागुया सर्वेस्परा देवान आमकां ह्या मिसाच्या मोगान अदीक अदीक बरोवंक. जेन्ना आमकां म्हणटा तेन्ना आमी आवय बापूय कशीं, आमी वाडलेलीं कशीं आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक. मिसाक फावो ते परी न्हेसोंक, मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक, मिसान बरे भाशेन व्हडल्यान जबाब दिवंक, मिसाचो मोग करूंक. कित्याक हें व्हडतें बलिदान आमच्या ओत्मीक जिविताचें, हें व्हडतें बोळ आमकां आमच्या जिवितांत. दुसरे सुवातेर प्रिती मोगान दुसऱ्यांक बरें करूंक. निरस्वार्थी मोग, सेल्फलेस लव, नॉट सेल्फ सिकींग, नॉट सेल्फिश, पूण सेल्फलेस. म्हाका कितें मेवतलें म्हूण हांव दुसऱ्यांक बरें कोत्ता, हें सारकें ना. म्हाका कांयच नाका तरी हांव बरें कोत्ता. आनी तिसरे सुवातेर यादनिका पासत मागुया. आनी आमच्या फिरगोजेन, आमच्या गोंयांत, आमच्या संवसारांत आनीक तरणाटे भुरगे पाद्रीपणाचे आनी मोठवाशे जिविताक देव आपयता तेन्ना वय म्हणपाक तांकांय आदार मागुया. आयज आमी ही पांय धुवपाची समारंभणी वर्साच्या वर्सा कोत्तल्या, पूण आयज ह्या आमच्या कारणाक लागून कोरोना व्हायरस जाला देखून आमी ती करचे ना. देखून ओगेपणान ही लोगोत ही घडणी आमच्या मनांत हाडुया. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले. हीच घडणी आमच्या जिवितांत, आमच्या मनांत आनी काळजांत आतां घडोवया. दोळे धांपून ओगेपणान उगी रावया.
आनी मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो भावार्थ्यांच्या मागण्यांतल्यान देवाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करतना क्रिस्ती सेवेचें मोन पोरजे मोदें रचून हाडूंक मागतना तांकां देवाच्या मोळ्यांत वावरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणी सेवेचें मोन आपणावन पोरजेच्या उदरगती पासत वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी जण एकल्यान मोगाच्या कोन्यांनी उदेशी एकामेकाची सेवा करूंक आनी क्रिस्ताच्या मोगाचे उपकार दोयेच्या कोन्यांतल्यान जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आयच्या दिसा जेन्ना जेजू पराधीन जातलो ते रातीक ताणें उंडो घेतलो आनी आमकां सगल्यांक समेस्तांक संवसार सरपर्यंत आपले आजीरपण आसा म्हूण ताणें आमकां दिलो. ह्या भोव वर्त्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचतांव आनी मिसाचो मोग ओदीक आनी ओदीक आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमच्या काळजांनी आनी आमच्या फामिलींनी आमच्या भुरग्यांकूय वाडोवंक मोगान मिसांत वांटो घेवंक तूंच आमकां शिकोय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बांबडो आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा जितले पावटी वो जेजूच्या कोडी रोगताचो योद आमी समर्पिताव तितले पावटी आमचे सरवणीचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सरवणीच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा सासनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सरोपर्यंत सरवणीचो फोळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कुश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोट नासलेल्या मेंढऱ्यान
तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखाणणेची बोली. ह्या व्हडत्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशाकुलाक एकाच बाबार्थान तूं वाडयताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जिवन जेजू सारकी जावंक ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक येता ती लागीं सरता ती आनी आमकां आतां सर्गीच्या दुता सांगाती प्रितमेन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarato sorbes potu Sorgani संसार बोला तुझ्याच वैभवान उसर्गी तुका सोयजो सोर्बेस पोराची नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोयजो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशेन कोश मरण ससूक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी वोंडो खाता आनी एकाचितले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवांभणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माई सागाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतांक आमचो गोंयचो सांत बागयोन जुजे वाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व कणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून उडो घेतलो. देवाक दिन वाचलो. शिसांक वांटलो आनी म्हटलें घेयात ही म्हजी कूड. तेच भाशेन ताणें काल्स घेतली. देवाक दिन वाचलो
आपल्या शिसांक वांटली आनी म्हटलें हें म्हजें रगत. ह्या जेजूच्या निमाण्या बलिदानाचो आयज आमी उगडास कोत्ता आनी सदां काल मिसांत वांटो घेतना उगडास कोत्ता. जेजूस शिकयलेले मागणे म्हणटना आमकां मिसाचो मोग आमच्या काळजांनी, आमच्या घोराब्यांनी आनी अखिलीत भाशेन आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी घाल म्हूण आज जोडून हे मागणे आमी आतां बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर अपकाची उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान मोगान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती वच तो जेजू देवाचो पूत, खरो देव, खरो मनीस. आमकां ह्या भोव पवित्र साक्रामेंत ताणें दिला आपल्या उगडासाक आमचें जिवीत बरें करूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक. ह्या जेजूच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतली आनी ताची मोगाची आज्ञा पाळटली. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो, ही आज्ञा सांबाळटली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. मोगाळ बाबा बडिनो, आयज जायत्या जाणांक मिसांत वांटो घेवंक मेळ्ळो ना आनी मेळूंक ना आनी खेरीत भाशेन क्रिस्त प्रसाद कोमिन्यांव घेवंक मेळूंक ना. तर ह्या ओत्मीक कोमिन्यांच्या मागण्यांत वांटो घेवन जेजू आमच्या काळजांनी आसा म्हूण आमी भक्तीपणान हें मागणें करुया. मोगाळा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया.
सर पोदवेदरा देवा, तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. लोगोत ओगी रावया आनी ओगेपणान भोव पवित्र संस्काराक आमी अशीं ह्या जाग्यार दवरता. आयज आमी तें करिना पूण ओत्मीकपणान जेजू बरोबर आसा. हे आयचे राती फाल्यांच्या दिसा जेजू बरोबर आमी आसा म्हूण लेट अस क्लोज आवर आयज एंड रिमेन इन सायलंट टू बी वीथ जीसस इन हिज सफरिंग्स, in his most crucial moments of his suffering, of his death.